पुरा जेना नमस्कार आणि पुरा जेना स्वागत असा स्पेशली पुरा मस्त कोण मालगड जेन असती त्यांनी कोण आयली आणि पुरा जेनाक स्वागत करता असा भगवद्गीते म्हळ्यार अशी टॉपिक म्हळ्यार आमी कोण आमची गेल असती आणि कोणाल घरकडे थोडे वे देव धर्म असा फूड दोकोन पुरा जेना गोत्त अस कसने गोत्त असाची खंडित गोत ना म्हण ना सो आणि मस्त जनान तुम्ही भगवद्गीता कोर्स वे करून अशा पुढे रिसेंटली कंडक्ट झालेलो सो तांतूय तुम्ही पुरा भगवद्गीतेचे विषय ऐकली सो हे 6 डे कोर्स आम्ही कसं करचे 6 डे कोर्स म्हळ्यार आम्ही सिस्टमॅटिकली पॉइंट बाय पॉइंट नॉट नेसेसरली की श्लोक बाय श्लोक वच्चे जाल्यार पॉइंट बाय पॉइंट कसं मेन इम्पॉर्टंट वस्तस पडले भगवद्गीतेचे आणि कंचे आमगेले म्हळ्यार एक सांगता ती की आन्सर्स आमकां गोत असते की पण जाल्यार राईट क्वेश्चन निंगूक आमी सो आम्ही भगवद्गीतेत आम्ही संवाद पळयल्यार अर्जुनाल आणि कृष्णाल तांतू क्वेश्चन्स आसा आन्सर्स आसा आणि ताजे लाभ आम्ही आमगेल जीवनांत कशी घेवचे त्या पॉइंट ह्या कोर्साचे सो इट्स अ रॅपिड फायर कोर्स क्विकली आम्ही पॉइंट बाय पॉइंट वतली ती आणि आय होप टू एंड ऑन टाइम आणि त्याच्या नंतर कसं क्वेश्चन आन्सर्स और एनीथिंग विल बी देयर आय अवेलेबल असेल सो तुम पुरा जना पुनः स्वागत करता देवाल प्रार्थना करून आम्ही सेशन स्टार्ट करूया ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे सो आयचे फर्स्ट सेशनाचे टायटल सर्च फॉर हॅपीनेस म्हणून सो हांव तें प्रेजेंटेशन शेअर करता सो हांव हे थ्रू आउट हे सेशनांतू सर्टन क्वेश्चन्स निमगितलो आणि तुम्ही चॅट बॉक्स यूज करून तांतू रिस्पॉन्ड करूं येता सो चॅट बॉक्स हांव कॉन्स्टंटली मॉनिटर करतलो कसं जालें की अनम्यूट करून उलयतना त्या टायमाचे हें जावचें साध्य आसा जाल्यार चॅट बॉक्स युटिलायज केल्यार आमी फटाफट करूं सो त्या प्रकार आमी चॅट बॉक्स एक्सटेन्सिवली युटिलायज करूया सो आयचे सेशन तुमकां पुरा जना पुनः स्वागत करून स्टार्ट करता सो फर्स्ट क्वेश्चन आम्ही 2 मिनिटां खातीर सेशन ओपन करता आम्ही आमगेले जीवन पळयल्यार आमगेले लायफ पळयल्यार आमकां कशें एक जावका पुरा जनाक मनांतू मालगड असो सांचेल्डो असो प्रोफेशनल्स असो ती घरांत असो ती खंयच्या स्टेजार असो आमगे जिवनांत स्टुडंट्स असो ती आमगे लायफांत एक कशें जावका एक वर्ड एक लायन द आन्सर इज ऑब्वियस जाल्यार ओके चॅट्सांत आन्सर येता हॅपीनेस पीस सक्सेस पीस ऑफ मायंड करेक्ट पीस हाँ 1 मिनिट सेशन ओपन दवरता तुम्ही थिंक करात 1 मिनिट तुम्ही चिंतन करात की तुमकां लायफान कसन जावका म्हण कसन एक मनांत आसा अल्टिमेटली कसन जावका कसने स्थिती आसो तुम्ही पेरेंट्स असे साध्य आसा स्टुडंट्स असे साध्य आसा तेंची कंपनी काम करचे साध्य आसा ओवरवेल्मिंगली पुरा आन्सर्स येता आसा पीस सक्सेस पीस ऑफ मायंड शांती जावका मनाक खुशी जावका हॅपीनेस हेल्थ एंड सक्सेस मेंटल पीस एंड हांव कोणालें नांव घेना जाल्यार हांव चॅट बॉक्सान तशें पळयता आसा फुलफिलमेंट नेमाडी म्हूण बरयलेलें आसा देवाल अनुग्रह जावका की चांग जीवन करचे खातीर गुड हेल्थ नॉलेज एंड हॅपीनेस पीस हॅपीनेस सो पुरा जनाल आन्सर्स करेक्ट डायरेक्शनांत आसा ती सो त्या लेकार पळयल्यार तुमगेलें एक कॉमन पॉयंट म्हूण येता इरिस्पेक्टीव ऑफ खंयचे धर्मांत असो खंयचे एज ग्रुपांत असो ती आमी पुरा जनाल एक कशें की कॉमन पॉयंट्स आसा म्हूण खंडीत आसा फियरलेसनेस अभय जावका की आमगेले मनांत आशिल्लें तशें जावका हॅपीनेस सो असो पुरा आन्सर्स आमी पळयता सो यू आर रायट इन दॅट सेन्स आतां आमी पळयल्यार जनरली आमी कसने जावका आसले पळय ताजे खंडीत ताजे आनी एक लेवल डीपर गेल्यार हॅपीनेसाची आतां आमकां चांग हेल्थ जावका चांग सक्सेस जावका बिजनेसांतू प्रॉस्परस जावका और फैमिली लाइफ शांतु सुख शांति जावका और कसने कैरियर अचीवमेंट जावका और आमगेल चेडूं खातीर कसने बरें जावका
ताचे पुरो हांतू मागशी हेतू खंडीत आसता की आनंद जावका, हॅपीनेस जावका. कसं जालें की आमगेल चेडूआ खातीरय आतां फुडें कालान तुवें पळय आतां जाल्यार मालगड्यान आशिर्वाद घेतना सांगतात न्हू बरें जावं, खुशेर राब तूं म्हूण. म्हळ्यार पुरा जनाले आमचो एक आसा की जिवनांत तूं कसं पुणी चड उंच जेत्ता आसता चंद करून खुशेर राबचें म्हळ्यार आयची कालांत तूं व्हड विशय तो खंडीत म्हूण पुरा जनाक तसो. आनी आमी हे भगवद्गीतेन पळोवया मुखारी की कशी आनंदू हे भगवद्गीतेन तूं सुख आनंद म्हळ्यार ताची परिभाषा कसं न्हय म्हूण ते आमी पळयत मुखार. एक सान काणी सांगता एक मनुष्य की म्हाका सुख शांती आनंद जावका म्हूण एक गुरुला. तो गुरु सांगता की जायत हांव तुका सांगता जाल्यार तूं एक बटरफ्लाय वचून ते गार्डनांत बटरफ्लायज आसतात पण ते वचून एक बटरफ्लायक धरी म्हणटा ते धरच्या भारी कश्ट. तो धरता वतके मस्त एक 15-20 मिनिट धांवतके धरू जायना के मागीर तो नुत बसतके थकून नुत बशिल तेन्ना ते बटरफ्लाय येवन तागेल्या आंगार बसता म्हूण सांगिल्लें आसा. सो हे एग्जाम्पलान तो मागीर येता आनी सांगता तेन्ना गुरून सांगचें आसा की आनंद सुख शांती निजावन आमगेले भितरी आसा. ते आत्माचें लक्षण म्हळ्यार सच्चिदानंद म्हूण आसता. सो ते आत्माचें लक्षण जाल्यार ते आमकां कळका आनी ते आमी ताजे विशयी चिंतन करका म्हणून तो गुरू सांगता. आनी जनरली आमी पळयलें आमगे लायफांत आमकां कसं दिसता की हें एक जाल्यार आसो सेटल जाल्लो ऑर हें एक जाल्यार एवरी एजार अशें दिसता की 10 स्टँडर्ड जातरी हें कसं की एक विंगड एक कोर्स हें जातर एक जॉब हें जातर विंगड एक फॅमिली करचें. एवरी स्टेज ऑफ लायफान तूं कसं की एक एक्सपेक्टेशन आसता आनी मागीर आमकां दिसता आनीक एक कसं आसलें म्हळ्यार एक कंप्लीट सॅटिस्फॅक्शन मेळटा की ना. एक पंत सांगतात पळय केसर भात चांग आसा जाल्यार ते केसर भातान तूं थोडी मात्तीसी आयल्यार पळय खावचें जाता जाल्यार खाता न्हय चिक्के कसं की एक सॅटिस्फॅक्शन ना. सो तशी लायफांत आमगेले एक पंत फिलींग आसता. सो ते कसं न्हय म्हणून हें आमी पुरा डिटेलान नेक्स्ट फ्यू सेशन्सांत पळोवया की हॅपीनेस कसं न्हय हॅपीनेस कशी अचीव करचें हें पुरो आमी पॉयंट्स पळोवया. आतां नेक्स्ट एक क्वेश्चन येता हांव पुरा जाणां आपास एक पंत चॅट बॉक्स आन्सर करूं सांगता. हाजी एक क्वेश्चन पळयल्यार कसं न्हय म्हणून तुमकां लेक्चर पुरो ती जाल्यार हाजी कनेक्शन आसा मुखार कसं सांगता. केळ्ळेंच न्हय केळ्ळ्यान तूं केळ्ळ्या भितर वयल पार्ट इम्पॉर्टंट की साल इम्पॉर्टंट तुमी चॅट बॉक्सार टायप करयता. हांव वापस निमगे येता केळ्ळें पळयलें केळ्ळ्यान तूं साल इम्पॉर्टंट की भितर वयल भाग इम्पॉर्टंट तुमगेल्या मनांत कसं नासता. ओके अश्विनी कामथांनी सांगलां साली खंय ओके साली दोन्ही खंय भितर वयल पार्ट खंय ओके विंगड आन्सर आसा दोन्ही पार्ट खंय ओके बोथ स्किन ओके ओके मजजन सांगता सर भितर वयलें भायलें दोन्ही इम्पॉर्टंट. एकल्यान सांगलां वय केळ्ळें म्हळ्यार कल्पवृक्ष म्हणून साली केळ्ळें ओके विंगड आन्सर्स येता सर मजजन सांगता सर दोन्ही इम्पॉर्टंट म्हणून. आतां हांव खंयची कसं हांव हे प्रश्न निमगेलें म्हूण हांव तुमकां सांगता. आतां आमी आमची गल जावन आशिल्लें समाजांत तूं आसा ती आमकां आमगेले म्हालगड्याल आशिर्वादान कुलदेव इश्टदेव पुराणी आसता देवाल विशीं आमकां सान दोकोन आमकां पुरा गोत्त आसता. मस्त सकट रिती रिवाज आसता आमगेलो जाल्यार एक पंत कसं जाता तुमी ऑब्जर्व केलें आसचें पुरो जनरेशन पास जाता आस पळय एक पिढी दोकोन आनीक पिढी वता ना तेन्ना ते रिती रिवाज एक पंत करता ती जाल्यार कसले करता ती म्हूण ते गोत्त आसना ताजे भितर वयलें लॉजीक. ताजे निमित्त एक पंत मुखार वयलें जनरेशन आसा पळय ते पुरा करता की ना की एक पंत ताजे वयर प्रश्न येता. कसं जालें की एक पंत अशें दिसता की अंधविश्वास वे ओके आज्यान मान केलेलें आसचें पुरो जाल्यार म्हाका तातूंत कसं लॉजीक दिसना कसले करता ताकाच आमकां सिद्धांत भगवद्गीतेंत आशिल्लें तें नॉलेज आसा पळय तें समजून घेवचें तें एक इम्पॉर्टंट पार्ट जाता. आतां हें केळ्ळ्या ओट कसं संबंध म्हळ्यार देवाल भक्ती आध्यात्मीक ज्ञान त्या केळ्ळ्या मणकेची आनी रिती रिवाज आसा पळय ते केळ्ळ्या साली दोन्ही जावका. केन्ना ते रिती रिवाज आसा पळय रिती रिवाजा निमित्त आमकां
ते आध्यात्मिक ज्ञान, ते आनंद त्या पुरा मुखारसून ते परंपरेन पास ऑन करचे जाता. आमगे कितले सकट परब आसा, दिवाळी परब, पाडव्या परब, आमी रामनवमी सेलिब्रेट करता, ती जन्माष्टमीची एक प्रथा आसा, कितले सकट रिती रिवाज आसा. गांवांतू आमगे तेर आसता केदने, आनी पुरा केदने पळयले कसने रिती रिवाज आसा. आमगे हांतू पळयल्यार मुंजी कितले सकट रिती रिवाज आसा. जाल्यार ते प्रोटेक्ट कसं करता, ते आध्यात्मिक ज्ञान ते कळता. जाल्यार आमी खाली ते केणे साली वयरी दवरल्यार आनी ते केणे कसं म्हूण गोतनातल्यार ताजें फल ना. आनीक एक एग्जांपल घेवचें म्हळ्यार बिस्लरी वॉटर, बिस्लरीज बॉटल तुमी पुल्या पर्यान पळयलां प्लास्टिकाचे. आतां निजावन पळयल्यार ते 10 रुपये की विकता ती, जाल्यार त्या प्लास्टीक बॉटलाचे एक पर्पज आसा. त्या प्लास्टीक बॉटला निमित्त आमी तुमी एक कडेन दुकान आनीक कडेन व्हर येता, ते सील्ड आशिल्ले निमित्त एक म्हयने नंतर वय ओपन करून पिव येता. तशींच हें आध्यात्मिक ज्ञान आशिल्लें पळय, हें संबंदू आनी कसन ते भक्ती विशय आसा पळय, ते पुरा आमगे रिती रिवाजा भितर निप्पोवन ताजे भितर आयलां. ताका आमी प्रॅक्टिकली लायफान ते आमगेलें आध्यात्मिक जीवन कशी करूं येता म्हूण ते आमगे म्हालगड्यान आमकां ऑलरेडी दाखोवन दिलेलें आसा. सो आमी तें पळयता की केळ्या साली म्हळ्यार एक भितर वयले पार्ट आनी रिती रिवाज म्हळ्यार ते प्रोटेक्ट करता ते आध्यात्मिक ज्ञानाचे. सो हें भगवत गीता, उपनिषद, हें पुरो व्हडोच आध्यात्मिक ज्ञान आसा पळय, ते आमी प्रॅक्टिकली कशें एप्लाय करचें लायफान तूं आमगे रिती रिवाज थ्रू आनी हें. सो आतां आमी पळोवं येता की एक स्मॉल एग्जांपल घेवं येता, मस्त सकट आसा आमगेले रिती विधी अनुष्ठान. आमी ताजे विशयी कितले की उलोवं येता. आमगेले भटमामांकांनी पुरा निमगेले अर्थांनी आमकां कितले सकट एक्सप्लेनेशन दितलीं हाजे विशय. जाल्यार आमी एक एग्जांपल घेवं येता. आतां आमगेले कितले की जाणां घडकडे देवाल सोमेल फोटो येता, आमी ते दिवो लायतात सांजवाळा. शुभम करोती कल्याणम म्हण, आरोग्यम धनसंपदा म्हण ते दिवो लावचे आसा, देवाल उडगास करचे आसा, सोम्याक देवाक पांय पडून करचें आसा. कांय एक रिती रिवाज म्हूण सांगता. जाल्यार ताजी मातशी एक लॉजीक आसा. ते आमी केन्ना ते दिवो लायता ती ताजी मिनींग कसं आसता की तमोसो मा, तुमी आयकून अशें पुरतो श्लोक की तमोसो मा ज्योतिर्गमय म्हणून. म्हळ्यार तें दिवो लावचें ताजी एक सिग्निफिकन्स आसा की आध्यात्मीक जावन आशिल्लें आमगेलें जीवन प्रज्वलीत जावका, त्या आत्माक जावन आशिल्लें तें ज्ञान, आध्यात्मीक ज्ञान आमकां मेळटा. त्या प्रकार आमी करतात. आनी आमकां ह्या पुरा रिती रिवाज, भक्ती पुरा आमगेले मालगड्यान, ऋषी गुरून पुरा कोण दिलें आसा. भागवतान सांगचें आसा की तें आमगेलें रीण आसा म्हणून. ते रीण कशी आमी ताजे आपास दिवचे अशें, कशी पितृ रीण म्हळ्यार आमगेली कशी मालगड्याल सेव करचें, श्राद्ध करता ती, तेन्ना तें आमगेलें पितृ रीण जाता. मात तें ऋषी रीण केन्ना कोण आमकां तें आध्यात्मीक सकट पुरो दिवन चमकलीं ती, तांगेलें रीण कशें करचें आमी हें पुरो नॉलेज समजून घेवका. आनी आमकां कसं की कळलेलें तें आमगेलें कोणाल फॅमिली ओटू कोणाल शेअर करूं जाता. ताजेर आमगेलें हें रीण थोडेपणी करूं जाता. अशी ना की कितलें कसं केल्यार आमकां रीण चुकोवचें जायना, जाल्यार आमगेले रुपारी कसं थोडे कसं करूं जाता. तो एक विशय आसा म्हूण सांगितलं. आनी हें आध्यात्मीक ज्ञान कशें करचें. देवाक गोत आशिल्लें की कलियुगांत तूं कोणाक इतलें मस्त टायम ना म्हणून ताका अशी संक्षिप्त रुपार देवान पुरा उपनिषदा सारू हें भगवत गीतेचें श्लोकान तूं पुरा घालन दवरलेलें आसा. महाभारता भितर भीष्म पर्वांत देवाक गोत आशिल्लें की कशी फुडें कशी टेस्ट क्रिकेट आशिल्लें, मागीर वन डे जालें, आतां T20 आसा. म्हळ्यार कलियुगा जेन्नाक वेगी वेगी कळका. त्या रुपारी आमी पळोवं येता, हें आमी एक्सप्रेस रॅपीड फायर कोर्स केलेलो आसा की तूं भितर भगवत गीतेची पुराय तुमगेले इंट्रस्ट डेव्हलप जावका आनी तुमी आनीक डिटेल टायमार मी भगवत गीते वाचून हाजी आनीक लाभ घेता. सो हे एक प्रकारारी भगवत गीतेलार गेल्यार मस्त सकट विशय आनी कसं एक विशय आसता म्हळ्यार आमी एक ब्रॉडली पळोवया हो विशय. म्हळ्यार कशी आमी एक पर्वता वयर चड दिसता पळय, आमकां पुरा क्लियरली सगळें पुरा लँडस्केप दिसता. तशींच हें भगवत गीताचें ओवरव्यू म्हळ्यार आमकां भगवत गीतान ज्ञानाक दिलेलें पुरा एक प्रकार ओवरऑल एक व्यू कसं एक तांतूं मेळटा म्हूण सांगता. आनी दिव्याचे एक एग्जांपल यूज केल्यार दिव्यान 3 भाग आसा. ते एक वाती आसा, एक तेल आसा आनी उज्ज आसा. तुमी पळयल्यार अशी आसता म्हळ्यार कशी ते दिव्यान एक तेल आसता, ते एक वाती आसा आनी तांतूं दोकोन ते दिव्यान एक
ते एक उज्जस म्हळ्यार तें दिव्यांत आमी तें वात एक उज्ज जळोवन आमी एक तांतू एक प्रकाश येता ते आमकां तेल म्हळ्यार आमकां जिवनांत म्हणल्यार पुरो फॅसिलिटीज आनी आमगेले कसन ते केपेबिलिटीज आसा पळय ते वाते मणकेची सो आमी केन्ना आमगेले फॅसिलिटीज आतां आमी पुरा जन बैसून घडकड बैसून आमी पळयत की आयची टॅक्नॉलॉजीचे युटिलायज करून झूमार की ऑनलायन बैसून आमी हें पुरो युटिलायज करता आसा ती पण आमी केन्ना आमगेल्या कसन आसा ते साध्य आसा त्या प्रकार आमी ते फॅसिलिटी यूज करून आमगेले टायम देवाल खातीर यूज करता ती त्यांची एक प्रकार आमी सांगेत की हें दिव्या मणकेची म्हणून कसं जाल्यार की आमगेले आत्माक ही ज्योती मेळटा आनी केन्ना आमगेली ही आत्मा ज्योती मेळटा आमकां तो आनंद मेळटा तेन्ना आमकां बरें जाता ते खंडीत विश्वास दवरयता सो मुखार येता नेक्स्ट पॉयंट नेक्स्ट क्वेश्चन येतलें तुमगेले आपास हांव चॅट बॉक्स ओपन करता तुमगेले मनान तूं मनुष्य जीवन म्हळ्यार भारी एक इम्पॉर्टंट म्हणून सांगता ती तुम्ही शास्त्रांत आयकून अशें पुरो और विंगर खंय तुमगे स्कुलान तूं कॉलेजान तूं और इन जनरल सांगता ती की मनुष्य जीवन म्हळ्यार हें भारी रॅर हें चांग म्हणून कसं लेका म्हणून तुमी चॅट बॉक्सार टायप करूं येता पास तुमगे लेका ह्युमन लायफाचें कसं इम्पॉर्टन्स आसा म्हणून अगेन फॉर 2 minutes हांव चॅट बॉक्स ओपन दवरता सो तुमी पळयात कसं म्हणून तुमगे लेका ओके आत्मा विशय कळ येता म्हणून टायप केल्लें आसा पद्मा देवदासांनी ज्ञान आणि भक्ती करूं येता म्हणून ओके अपर्णा प्रभुवान सांगलें की आमकां इंटेलिजंटली आमी थिंक करूं येता कसं न्ही म्हणून अश्विनी कामत आमकां सांगलें की आमकां एक चेतना आसा म्हणून संपदा हांणी सांगिल्लें आसा की आमगेले कर्म आमी उणी करूं येता म्हणून रवी किरण भट्टांनी सांगिल्लें की आमी लास्ट फेस ऑफ लायफ ऑन अर्थ म्हळ्यार पुरापशी इवॉल्वड बिईंग्स प्रशांत पंडितांनी सांगिल्लें आमी आमगेले कर्म आसा पळय ते पुरा उणी करूं येता शीतल प्रभू वय देवाक आमी हें करूं येता म्हणून मस्त आन्सर्स येता आसा रिना कामतांनी सांगलां की मनुष्य जिवनांतूय ते भक्ती करचें साध्य आसा म्हणून पद्मा भट्टांनी सांगलां आमकां डेव्हलप करून घेवं येता हेमा पै आमी देवाक करूं येता ज्योती भट हार्ट आनी ब्रेन आमी हें कनेक्ट करूं येता आनी हें देवाल विशीं करूं येता आनीक एक ओपिनियन आयलां की आमी पुरा जना हेल्प करूं येता जिवनांत म्हणून वय गायत्री कामत विवेक बुद्धी बेटर इन रिजनिंग अनुराधा नायक हांणी सांगिल्लें आसा की मनशाक इंटेलेक्च्युअल कॅपॅसिटी आसा म्हणून कसन रॉंग आनी रायट चूज करचें आनी आमगेलें आत्मा उद्धारा खातीर म्हणून सो वय आमी तुमी पुरा जेन्ना एक रायट डायरेक्शनांत आन्सर करता आसा ती सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टंट टॉपिक्स कवर्ड इन भगवद गीता आतां हांव हें इम्पॉर्टन्स ऑफ ह्युमन लायफ ABCD लेखारी सांगता आणि एक कसं इम्पॉर्टंट म्हणून सांगता की मनुष्य जीवन म्हळ्यार आमी प्राण्या आउट कंपेर करता आसा ती सो हातूं कसं एक विशेष आमी सांगेत म्हळ्यार की की स्वल्प सकट वस्तू प्राण्यांत आनी मनशांत कॉमन आसा म्हणून सांगिल्लें आसा तुमी पळयल्यार मना वेल्यार कळटलें हें 1 मिनिट तुमी मना व्हरका हो विशय कसं की केन्ना असल पुरो वस्तू आमी चिंतन करना गीता क्लास आयली तेन्ना आमकां एक 2 मिनिट आरामेर बैसून हाजे विशय चिंतन करचें मेळटा टेन्शन तुमी हें चिंतन केल्यार प्राण्याल आनी मनशालान तूं कॉमन मस्तकड आसा आतां आमी इम्पॉर्टन्स ऑफ ह्युमन लायफ पळयलें जाल्यार खावचें पिवचें न्हिदोवचें चेडूं जावचें आनी स्वयं रक्षण करून घेवचें ते एक प्रकार पळयल्यार मनुष्यान आनी प्राणीन तूं कॉमन आसा ते शास्त्रांत श्लोक येता आहार भय निद्रा भय मैथुनानी म्हणून म्हळ्यार ह्यो 4 विशय आसा पळय मनुष्यांतूय प्राण्यांतूय कॉमन आसा म्हणून सांगिल्लें आसा सो हे विशेष जावन कसं आसा एक सान काणी सांगता तुमकां एक पंत अलेक्झांडर राय आशिल्लो पळय ताणगेलें कॅम्प आशिल्लें ताणें सगळें विश्व ऑलमोस्ट कॉन्कर केलां ताणें युद्धांतू जाल्यार तो एक पंत एक तागेल कॅम्प दोकून कोण की चोरी करता तुमी इमॅजिन करूं चिंतन करूं की अलेक्झांडर रायल कॅम्प दोकून कोण की चोरी करता कुडले धरता ती आनी अलेक्झांडर राय सांगता की तागेल मेगेल कॅम्प दोकून चोरी करता तसले साहस कोणाक आसता ताका धरून हाडयात मेगेल येद्रा म्हणून ते चोराक मुखार हाडटात की तांगेले येद्राक तेन्ना आतां अलेक्झांडर राय ताका पळयलें दिसता मेगेल हांकां दोकून चोरी करता चोरा म्हणटा गे ताका तो चोर सांगता की हांव चोरी केल्या वय जाल्यार मेगेल हातूं आनी तुगेल हातूं चड अंतर ना म्हणून अलेक्झांडर राय सांगता अलेक्झांडर राय पण कसं उलयता असो म्हणून तेन्ना तो सांगता हांव कसं की सांसान विशय चोरी करता एकडे तेकडे खंय मेळ्ळेले तेन्ना
तू विंगड विंगड देश वचून होड रितीर चोरी करता असं म्हूण. सो मेगेलान तुगेलान चड फरक ना होड चोर आनी सांज चोरू म्हूण. तशींची आमी प्रकार हे विशय पळयल्यार आमगेले ऍक्टिव्हिटीज पळयल्यार तुम्ही तुमगे 24 hours लायफाचे एनालायज करयात खंयची खंयची ऍक्टिव्हिटीज तुमगे टायम वता असं म्हूण. सो आमी पळयल्यार प्राण्यान केलेले विषय आमी चिके सॉफिस्टिकेटेड मॅनरार करचे पुरो ती. प्राणी खंय रोडार पडलेले हेकड तेकड फल रानान पडलेले खाता अशें पुरो आमगेले चांग एक मेथडॉलॉजी आसा आमी चांग रुपारी रांदप करून जेवण करता ती. न्हिदोवचे प्राणी खंय झाडां पंता रोडार रस्त्यार खंय न्हिदोवन अशें पुरो आमी चांग अरेंजमेंट करून न्हिदता ती. तशी जी प्राणी रक्षण करचे तांगेले हातान पायान तांगेले नांगटान दांतान करतात तांगेले रक्षण तांकां कोणी मारू आयल्यार. मनशान चांग सिस्टम केला गन्स व्हड व्हड बॉम्ब्स इतले की न्यूक्लियर बॉम्ब्स मात तुम्ही पळयल्यार तो सिद्धांत सेम आसा प्राण्याले आनी मनशान. सो हे विशेष कसन आसा म्हूण हांव तुमकां ते क्वेश्चन निमगेलेलें तुम्ही सांगिल करेक्ट पॉयंट की हो विवेक बुद्धी म्हूण आसा पळय त्यांची व्हड इम्पॉर्टंट. आनी ते आमी विवेक बुद्धी युटिलायज करनातल्यार कसन जाता खंयचे मनशाले मस्त दुड्ड आसा आनी तो दुड्ड खर्चिना कंजूस म्हणटात पळय कांय दुड्ड खर्चिना आनी कांय दुड्ड खर्चिना अशी एक दुर्बळ मनुष्य राबता आनी तशी तागेले देहांत जाता. म्हणल्यार तागेले एक प्रकार लायफ तुम्ही पळयल्यार लेखतली कसन कांय प्रयोजन ना मू इतलें दुड्ड आसून कांय करनी खाली एक ओट्ट करून दवरलो आनी गेल्लो कांय तागेले दुड्ड पुरा वेस्ट जालो. ताका अर्जुन आनी कृष्णाक स्टार्टिंगार भगवद्गीते सांगचे आसा कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा म्हणून. म्हळ्यार अर्जुना तुगेले बुद्धीन तू आयिल्ले कार्पण्य दोषा म्हळ्यार कंजूसी तुगेले आमगेले मस्त बुद्धी आसा देवाल विशय समजून घेवचे हे पुरा रहस्य आसा पळय आत्माचे समजून घेवचे आमगेले बुद्धी आसा जाल्यार आमी ते मनुष्य जिवनान तू आध्यात्मिक जीवन भक्ती करचे आमी तो उपयोग करनातल्यार ते आमी मस्त दुड्ड आशिल्ले मनुष्य कोण दुड्ड यूज करना पळय त्या प्रकार एक प्रकार जावचे साध्य आसा म्हूण आमी पळयत. सो एबीसीडी म्हळ्यार क्विकली पळयता. ए म्हळ्यार आमगेले एबिलिटी आसा की आमी प्राणी न्ही आमगेले एबिलिटी आसा कसं की एक विंगड मुखार पळयता अशें पुरा अशी जत्ता आसा हें कशें येता आसा हें कसल्याक जत्ता कशी जत्ता हें पुरा भगवद्गीतेन देवान एक्सप्लेनेशन दिल्लें आसा. आमी मुखार वयल्या सेशनाक कवर करूं. सेकंड म्हळ्यार आनंद. आमी आनंद वय एक्सपिरियन्स करूयात. प्राण्यान तुमी पळयल्यार तांगेले कसन एक करचें आसा तेंच करता. आतां वाघ असल्यार तो तण खायना आनी कसन विंगड खंयचे प्राणी कोण तण खातात आनी मांस खायना ती तांगेले पुरा प्री प्रोग्राम्ड आसता म्हळ्यार तांकां कसन करचें आसा तेंच करता आसता ती आनी तांगेले एक चॉयस ना. सीजन लेकार तांगेले कसन कसन एक्टिविटीज आसा पळय त्या लेकार जाता आसता प्राण्याल जन्मान तूं. जाल्यार मनुष्य जन्मान तूं आमगेले केन्नाय चॉयस आसा. आमगेले पुरा जनाले चॉयस आसा आमी आमगेले टायम कशी स्पेंड करता ती म्हणून स्वल्पमुणी चॉयस आसा खंडीत. आमी आमगेले टायम कशी स्पेंड करता ती चांग रुपारी कशी यूज करता ती आमगेले वैरी आसा त्या मनुष्य जन्माल चॉयस. प्राण्याल जन्माच म्हळ्यार तांगेले हायवे म्हणके एका मागशी वता सुकता न्ही वता सुका जाल्यार मनुष्य जन्म म्हळ्यार जंक्शना म्हणके आमी अशी वचचेत तशी वचचेत. एवरी मिनीट आमगेला एक चॉयस आसा. नरदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पमम गुरु कर्णधारम. म्हळ्यार मनुष्य जन्म म्हळ्यार एक चांग एक दोणी मेळ्ळ्या म्हणके काय भवसागर पार करचे आनी कोणाक गुरु आशीर्वादान तो कर्णधार आमी तांणी चलयले दोणी बैसून हे भवसागरा पार करूं हे गीता ज्ञान समजून म्हणे सांगिल्लें आसा आनी हे मनुष्य जन्मांतूच पॉसिबल आसा. आनीक एक एग्जाम्पल पळयात ती आमकां प्राण्याक ना मस्त सकट सुख सुविधा आसा जाल्यार आमी पळयत केन्ना सुख सुविधा आसा ताजी मिनींग म्हळ्यार आमगेल्या तितलेंच कसन की एक रीण आसा तितलेंच आमगेलें रिस्पॉन्सिबिलिटी वे आसा. खंयचे एक हाय पोस्टार कोणी ऑफिसर आसा IAS ऑफिसर वा खंयचे व्हड पोस्टार आसा ताका मस्त सकट फॅसिलिटी आसता कार आसता 4-5 असिस्टंट आसता ती कसल्या की तागेल्या कसन की व्हड रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा लायफान तूं ताका रिस्पॉन्सिबिलिटी करताना कसन बाद जावचें न्ही म्हणून तागेले खातीर अरेंजमेंट आसा. तशींच हे मनुष्य जन्मान तूं प्राण्या म्हणके एक प्रकार कश्ट ना उण आसता आमकां. आतां सकट मस्त कश्ट आसा कलियुगान तूं ते खंडीत जाल्यार आमकां कसन की एक चॉयस आसा कसन की आमकां सुविधा आसा आमी ते युटिलायज करूं म्हूण सांगीत आसा. सो आमी हे एक प्रकारार पळयत की एबिलिटी टू इन्क्वायर हायर आनंद आमी एक्सपिरियन्स करूं येता आमगेले चॉयस आसा
आणि आमगेले दृढ शक्ती वेस कसं कोरका म्हूण जाल्यार आमी खंडित त्या पालन कोरेत म्हूण सांगेत. सो आणि आमी आनीक एक एक्सपिरियन्स कोरेत म्हळ्यार की अबिलिटी टू इन्क्वायर हायर म्हळ्यार एक सान एक काणी सांगची म्हळ्यार आमी बुद्ध आशिल्लो पळय देव तागेले एक्सपिरियन्सान पळयता. तागेले आन मान ताका कसने एक कश्ट दिसचे नज म्हूण तागेले आन्न ताका घडकडे दवरलो के जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ व्हड जातरी केतना बुद्ध आस पळय भायर वता तेन्ना तो पळयत के कसन कसन कश्ट आसता म्हणून ताण केन्ना पळयना तिले एक मनुष्य चौकी ना के एक मंतार मनुष्य आस के असं पुरा कष्ट तो सुरेपंता पळयता आणि ताण मागीर निमगुचे आसा आणि एक साधू खंय पळयता हे कसं न्हय म्हूण बुद्धान निमगुचे आस की आमगे जिवनांत कसले कश्ट येता म्हूण आनी तूं कसं सोल्युशन आस की आणि आमकां आनंद जावन नित्य जावन साध्य की ते प्राप्त करचें तसले ते बुद्धान निमगेलें आसा. त्यांची मनुष्य जन्माचे व्हड विशय वेदांतात सुरेश टॉपिक येता म्हळ्यार अथतो ब्रह्म जिज्ञासा म्हणून म्हळ्यार आमगेले मनुष्य जीवन केन्ना स्टार्ट जाता केन्ना आमी निमगिता ती की आमगेले जीवनाचे उद्देश कसं न्हय म्हूण नॉर्मली आमी जावचे आशिल्ले ते करताचीच आमगेली रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा आमगेले फॅमिली प्रती आमगेले देशा प्रती आमगेले समाजा प्रती ते पुरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आसाची. जाल्यार तुम्ही पुराजनान सांगल्या म्हणजे मनुष्य जीवनात एक विशेष एक विवेक बुद्धी आसा खंयचे प्राण्यान ना ती आणि आमकां हे आमगे मालगड्यान ऋषी जनान कोण दिलेले उपनिषद आणि तातूंत पुरा पशी होड हे भगवद्गीता आमकां कसंकी एक भाग्यान आमकां सारस्वत ब्राह्मण समाजांत आमकां एक जन्म मेळ्ळो आसा आणि आमकां हे आयकुचें तसं व्हड एक समजून घे तसं भाग्य मेळिल्लें आसा आणि तुमी कितलेकी जणांक गीत आयकलां. सो आमी सिस्टमॅटीक मॅनरान नेक्स्ट 6 days आमी आयकुया. सो आतां आमगे लायफान मस्सकट प्रॉब्लेम्स आसा ती. सो आतां तुमी चिंतन करात तुमी तुमगे लायफ पळयल्यार तुमी तुमगे आयु लेखार तुमी पुरा जनान लायफ पळयलां 20 वर्स 30 वर्स 40 वर्स 50 वर्स तुमगे लेखार रियल प्रॉब्लेम्स कसन आसचे पुरो तुमी आतां 1 मिनिट चिंतन केल्यार कसन रियली तुमगे प्रॉब्लेम जालें लायफान तूं जनरली सांगता अशी तुमगेले हांव अशी सांगता न्ही की तुमगे पर्सनल लायफान तूं कसन प्रॉब्लेम ना तशी न्ही जनरली लायफान कसन प्रॉब्लेम आसता मनुष्य जन्मांत और जन्मांत कसन आसता ते तुमी चॅट बॉक्सार टायप करेत तुमगे लेखार रियली प्रॉब्लेम कसन आसता म्हूण लायफान 2 मिनिट सेशन आपास दवरता तुमी चॅट बॉक्सार टायप करेत तुमगे लेखार रियल प्रॉब्लेम कसन आसता म्हूण. ओके हेमा पै सांगता आसता टू सर्वाइव म्हळ्यार जीवन करचें तें एक व्हड स्ट्रगल लायफान म्हूण. ओके आणि कोणाले कसं ओपिनियन आसा की तुम्ही चॅट बॉक्सार टायप करता वचत. लोनलीनेस प्रिया श्रीकांतराव हांणी सांगिल्लें आसा लोनलीनेस आसता म्हणून. अश्विनी कामत हांणी सांगिल्लें आसा आमगेलें प्रिय जावन आशिल्लें जन केन्ना आमकां सोडून वता ती तें एक भारी दुख्खा विशय म्हणून. गायत्री कामत आमकां सांगता आसा हेल्थ इश्यूज आसता ती आमकां गुड हेल्थ जावका वय. मुक्ता प्रभू हांणी सांगिल्लें आसा आजकाल लॉकडावनान तें घडकडे बैसून एक दिवस मुखार वचून वचचें म्हळ्यार बोरिंग जाता आसा तें कशें करचें म्हूण. प्रशांत गुलवडी हांणी सांगिल्लें आसा केन्ना आमी खंयचें डिसिजन घेवचें तें कशें डिसायड करचें तें व्हड प्रॉब्लेम. ममता शेणे हांणी सांगिल्लें आसा मस्त सकट मिसअंडरस्टँडींग आसता म्हणून. लिलावती माई हांणी सांगिल्लें आसा आमगेल्या अहंकारा निमित्त आमकां मस्त सकट प्रॉब्लेम जाता. पद्मा भट हांणी सांगिल्लें आसा की कितले सकट नोईंग मेनी थिंग्स वी कांट मेनी म्हटल्यार गोत्त आसून आमकां करूं जायना म्हूण. डर्टी पॉलिटिक्स धनश्री हांणी सांगिल्लें आसा. मंजू हांणी सांगिल्लें आसा कसं खंयच्यार विश्वास करचें म्हूण तें एक प्रॉब्लेम बिलीफ सिस्टम्स. शीतल प्रभू मेंटल प्रॉब्लेम्स भाई आतां आमी पळयल्यार मस्त सकट आमकां सुख सुविधा आसता जाल्यार मन अशांती ना मेंटल प्रॉब्लेम्सा निमित्त तागेर हेल्थय वायट जाता. करेक्ट पॉयंट आसा. प्रमिला हांणी सांगिल्लें आसा एक प्रकार स्ट्रेस जाता आमगे जिवनांत मस्त सकट गोल्स आसा हें जावं करियर गोल्स फॅमिली गोल्स फायनान्शियल गोल्स आनी हाचे निमित्त एक प्रकार जिवनांत स्ट्रेस बिल्ड जाता. तल्लूर प्रभू माव हांणी सांगिल्लें आसा रिलेशन्स मेंटेन करचें एक भारी व्हड विशय आजकाल म्हणून. अपर्णा प्रभू हांणी सांगिल्लें आसा आमगेलें कल्चर आमकां मालगड्यान शिकोवन दिलेलें आसा जाल्यार नेक्स्ट जनरेशन आमी कशें शिकोवचें. अश्विनी हांणी सांगिल्लें आसा अनरियलिस्टीक एक्सपेक्टेशन म्हणून म्हळ्यार आतां इतलें सकट जीवनांत की कसन जाल्यार एक प्रकार कितलेंय केल्यार एक सॅटिस्फॅक्शन हॅक पडलेल्यार एक जाता की मनुष्य जमी आमी कसन करता ती म्हणून. योगेश प्रभू हांणी सांगिल्लें आसा
रोटी कपडा मकान हिंदीन सांगल्या म्हणते भाई तांतू स्ट्रगल असता. प्रशांत पंडित हांणी सांगिल्लें आसा की कसले मेळ्ळ्यार आमकां एक सॅटिस्फॅक्शन ना, एक सॅटिस्फॅक्शन मेळना म्हळ्यार आनिके जावका. आतां आमी पळयत आतां रिसंटली पर्सनली हांव कॉमेंट करचें न्ही जाल्यार आमी पळयत रिसंटली 2 ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन तुमकां गोत तशें पुरो एमेझॉनाचे ओनर जेफ बेझोस आनी मायक्रोसॉफ्टाचे ओनर बिल गेट्स आनी वर्ल्डाची 2 रिचेस्ट पर्सन्स. दोगय जेन्ना चिके दुख्खार आशिल्ले आनी तांगे डायवोर्स जाल्ला रिसंटली 1 वर्सांतू तांगेले किना चेड दुड्ड आसले म्हळ्यार कोण तुमी सांगल्या म्हणकेची दुडवा निमित्त सुख मेळटा ते खंडित ना. आपास थोडे डिस्टर्बन्स आसचे पुरो जाल्यार आतां क्लियर जावचे पुरो ते एक पण ते इंटरनेट वयर तो जाता. मागीर आनी कॉमेंट आयिल्लें आसा की स्ट्रेस जाता लायफ होम वर्क फॅमिली बॅलन्स करता 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 म्हणून ममता शेणे यांनी सांगिल्लें दुःखालय म्हणून. ओके सो आमी पळोवया तर रियल लायफ प्रॉब्लेम कसन आसा भगवद्गीते लेखारी म्हणून आमी पळोवया आसा. तुमी सांगिल्ले पुरा पॉयंट्स करेक्ट. इनफॅक्ट ऑल दीस पॉयंट्स विल बी कवर्ड इन आवर 6 सेशन्स. 2 नमुन्याचे आसा रियल प्रॉब्लेम हे पुरा जना खातीर कॉमन आसा. हाचे नोट्स तुमकां सेशना नंतर तुमकां व्हॉट्सएप ग्रुपार मेळटले हाचे नोट्स जाल्यार आमी पळयत आमची ह्यांची बुद्ध देवान आमकां क्वेश्चन पळयलें तांचो आसा जन्म मृत्यू जरा व्याधी हाची ओट्टू पुरा कनेक्टेड आसा. पुरा पशी होड भंय म्हळ्यार पुरा जनाक मृत्यूची खंडित आमी ताजी विशय लेख कशना ती युधिष्ठिराक ते यक्षान सांगल्या म्हणके पुरा जनाक मन आंतू तें येयना की आमगे लायफ केन्ना समाप्त जावचें साध्य आसा म्हणून जाल्यार ते खंडित ते एक कश्ट. ओल्ड एज ते एक प्राय येता तरी मस्त सकट कश्ट आसा ते पुरा जनाक कॉमन. कोणाक तांचो दुखून कितले दुड्ड असो कितले सुख सुविधा असो तांचो प्रॉब्लेम असे आसच. आनी आतां डिजीज म्हळ्यार आतां आमी असल टायमार हें सेशन करता आसा ती की सगळे भारतांत पुरा कडेन हे कोरोना व्हायरसा निमित्त आमी पळयत की कितलीं जनांक कसन कसन नमुने कश्ट जाता आसा पुरा म्हणून. आनी भगवद्गीतेन सांगिल्लें आसा की जन्मवय कश्ट आमकां तो उडगास ना जाल्यार सान आसतना आवसूल घर बांदता आसतना आवसू जालें तर कश्ट आसचीची. पुरा जनान आवसूंक तर गोत्तसची की जन्म दिताना कितले कश्ट जाता म्हणून जाल्यार ते चायल्डाक वय ते गर्भांत 9 म्हयन्याक आनी ते जन्म घेताना जावचे आशिल्ले कश्ट म्हळ्यार ते भगवद्गीतेन भागवतमान सांगिल्लें आसा भारी एक कश्टा विशय तो म्हणून. सो हो पुरा कश्ट कॉमन आसा तो कितलो दुड्ड असो कितले ना दुड्ड असो ह्याचेर 4 प्रॉब्लेम आसची. आनी विंगड एक 3 प्रॉब्लेम कसन आसा म्हळ्यार भगवद्गीतेन सांगिल्लें आसा आध्यात्मिक आधिभौतिक आनी आधिदैविक म्हणून. हे हांव तुमकां ब्रीफली सांगता. आध्यात्मिक आधिदैविक आनी आध्यात्मिक म्हळ्यार आतां तुमी हे सेशनान सेल्फ जनान सांगिल्लें पळय आमगेले मना निमित्त आमकां जावची प्रॉब्लेम आध्यात्मिक कसं की मस्त टायम आमगेलें कसं की मनांत एक्सपेक्टेशन आसता आमगेले मनांत आमी हें करूं आमी बोर जाता आसता ती आमगे लायफान कसं की प्रेशरा निमित्त स्ट्रेस जाता आनी ताजेर आमगेलें हेल्थ वायट जाता. ते आमगेले मना निमित्त जावची प्रॉब्लेम ताका आध्यात्मिक म्हणचे. आधिभौतिक म्हळ्यार दुसऱ्या निमित्त जावची प्रॉब्लेम कांय नातल्यार नुत बसल्यार एक जळार येवन चपता कसले पूण कश्ट आसची. आधिभौतिक म्हळ्यार आमगे पुरा जेन्ना लायफान तूं ऑफिसान तुज्या फॅमिलीन तूं कोणी एक कोणी आसचे पुरो कोणाक आमकां पळयल्यार जायना म्हणटात पळय अरे हो आयल्वे पूण आमगे मनांत एक कसं की एक द्वेश आसता. आधिभौतिक कश्ट कसले ना जे कसले कश्ट आसा. आनी आधिदैविक कश्ट म्हळ्यार ते प्रकृती निमित्त जावची कश्ट. आतां बिगेस्ट एक्झाम्पल कोरोनाची आधिदैविक कश्टाचे कोणाक गोत नाशिल्लें लास्ट 2020 जानेवारी फेब्रुवारी की 1-1.5 वर्स तुका कंटिन्यूस सगळ्या विश्वांत प्रॉब्लेम जाता असं म्हणून. आनी हे मात न्ही कितले सकट पुरो आमी फूड पळयलेलें आसता सुनामी हे ते कितले सकट प्रॉब्लेम प्राकृतीक जाता आसा. सो हे 7 प्रॉब्लेम्स आमी आरामेर चिंतन करयाली तुमी 2 मिनिट तुमकां मना चिंतन करून घेवेत की हांतू दुखून आमकां एस्केप करचें जायना. आनी तुमी विंगड पुरा कसं प्रॉब्लेम सांगिल्ले आसा पळय ते हे 7 वस्तू दुखून कनेक्टेड आसा. जन्म मृत्यू जरा व्याधी बर्थ ओल्ड एज डिजीज डेथ आनी हे 3 विशय म्हळ्यार आध्यात्मिक आमगेर मना निमित्त जावचें आधिभौतिक विंगड जना निमित्त जावचें म्हळ्यार तुमी मस्त जनान सांगिल्लें आसा रिलेशनशीप प्रॉब्लेम्स आधिभौतिक आनी आधिदैविक प्रकृती निमित्त जावचें खंयचें आमकां अवॉयड करूं जायना.
हांतू तुम्ही 1-2 मिनिट आपास चिंतन करूं येता तुम्ही तुमगे लेखारी हे 7 वर्षांतू आध्यात्मिक आधी भौतिक आधी दैविक तुमगे लेखार कसा एग्जाम्पल्स आसा म्हूण आपास चॅट बॉक्सार टाईप करूं येता तुम्ही तुमगेल मनात आध्यात्मिक आधी भौतिक आधी दैविक तुमगेल मनात कसं एग्जाम्पल जाल्यार तुम्ही टाईप करूं येता चॅट बॉक्सांत हे आमगेले लायफाचे रियल प्रॉब्लेम्स म्हणून सो तुम्ही टाईप करूं येता तुमगे लेखार आध्यात्मिक आनी कसं एग्जाम्पल हांव 2-4 एग्जाम्पल तुमकां दिलां तुमगेल मनात आनी कसं एग्जाम्पल येता की आध्यात्मिक आधी भौतिक आधी दैविक कसं की आम्ही खूप पर्सनली वे एक्सपिरियन्स करून नसच्या पुरो आमगेले फॅमिली तुवें आमी पुरा पळोवन नसच्या पुरो और आमगेले जीवनांत आमी पळोवन नसच्या पुरो हे सो ओके आन्सर दिवचे सुरू जाना अर्थक्वेक वय करेक्ट आधी दैविकाचे भूकंप येता पळय कितली कंट्रीजांतू ಸ್ವಲ್ಪ कंट्रीज आतां जपानांतू आनी खंय खंय भूकंप येता आसता ते आधी दैविक कश्ट ममता शेणयांनी सांगिल्लें की आमगेले नियर डियर वन्साक हेल्प करता आसता ताचे निमित्त आमगेले मेंटल स्ट्रेस येता आध्यात्मिक प्रॉब्लेम पद्मा भट्टांनी सांगिल्लें आसा की मेंटल प्रॉब्लेम म्हळ्यार शांती कशी आसता म्हणून थॉट्स आर नो आमगेले मनांत आमगेले विषय आमकां कंट्रोल करचे जायना थॉट्स वय आध्यात्मिकाचे अनेक एग्जाम्पल म्हळ्यार आमगेले विंगड जना खातीर तांगेलें नांव कळना जाल्यार तांणी सांगिल्लें आसा की फोनार देखून टाईप केला की आम्ही विंगड जना देखून आम्ही एक्सपेक्ट करता ती चांग जाल्यार तांणी करना ती ताचे निमित्त एक प्रकार मनाक शांती मेळना और कष्ट जाता आध्यात्मिक व्हेरी गुड एग्जाम्पल आनी कोणाक कसं एग्जाम्पल दिवचे आस की सो हे कन्सेप्च्युअली क्लियर जावका कसं की इंट्रोडक्टरी सेशन हे पुरा फाउंडेशनल इश्यूंत आमी स्टेप बाय स्टेप आमी गीत अंडरस्टँड करूं सुनामी शीतल प्रभून सांगिल्लें परफेक्ट एग्जाम्पल आमकां पुरा जना गुडघास पुरो सुनामी निमित्त कितली जन सायमल्टेनियसली मेलेली सगळे फार इस्ट इंडियान थायलँडान इंडोनेशियान हजारो घर 15 मिनिट भितर पुरा होल्ड गेलेले अपर्णा प्रभू हांणी सांगिल्लें ओव्हर थिंकिंग म्हळ्यार आमी एक विशय पळय मन लावन तांतूजी घुमता आसता ती हें कसलें जालें रिग्रेट म्हणटात पळय अशी जावचें ना जशें हें मेगेलोटू अशी कसलें जालें म्हाका देवा हें कसलें प्रॉब्लेम येता आसा हांव कसं केलें ना की म्हाका हें प्रॉब्लेम येता आसा तें आध्यात्मिकाचें एग्जाम्पल व्हेरी गुड ज्योती भट्टांनी सांगिल्लें आसा विंगड जना आउट कॉम्पिटिशन वय कॅरियरान पळयल्यार फॅमिलीन तूं पळयल्यार पुरा लेखार एक प्रकार अहंकार आशिल्ले निमित्त आमकां विंगड जनालें चांग जेताना आमकां कसं एक मना हो म्हगेल्या कितें चांग कशी जाल्ला भाग केलें हांव मागीर तितलें कश्ट काडना जाल्यार ताका कसं चड लाभ मेळ्ळा म्हूण तें कशी म्हूण करेक्ट आधी भौतिक मंजू हांणी सांगिल्लें इंडिया पाकिस्तान वॉर करेक्ट कसं की मस्त सकट पळय कितलें मॅनेज करचें जाल्यार कितली टायम आमगेली हिस्ट्री पळयल्यार हजारो वर्सांतू युद्ध जगताची कसं करूं जायना कितलें सकट डिप्लोमसी यूज करतात ती कसं पुढे इन्सिडेंट जावन युद्ध सुरू जाता आनीक आमी तुमी पळयात फॉरेस्ट फायर म्हणून आसता रान्नां उज्ज लागच्यो कॅलिफोर्निया खंय पळय बिना कसं कारण म्हूण कळना रान्नां उज्ज लागता आनी कितले की झाड जळून वता सो तुमकां हें पुरा एक प्रकार एग्जाम्पल येता की तुमी चिंतन केल्यार तुमगे लायफाचे कसले प्रॉब्लेम्स आसात पळय हें पुरा हें 7 वस्तू ओटू कनेक्टेड आसा आनी हातूंत देखून कशी हाजी अंडरस्टँडींग आमी डीपर करूया आमी मुखार सेशन्साचे सो हें सेक्शन ऑफ द आमगेलें प्रेजेंटेशन हांव एंड करता जन्म मृत्यू जरा व्याधी आनी आध्यात्मिक आधी भौतिक आनी आधी दैविक हे प्रॉब्लेम केल्यार आमगे खंयचे लायफा प्रॉब्लेम येता पळय आमी एनालायज करून हाची ओट कनेक्ट करूयात सो दिस इज वॉट भगवत गीता चिटेड आसा आनी काय आन्सर्स येता आसा ती की आमी एक पर्यंत चिटेड जाता ती ताजे निमित्त आमकां विंगड जना निमित्त कश्ट जाता आनी आमी प्रकृतीचे नियम केन्ना फॉलो करना ती तल्लूर प्रभू मामान सांगिल्लें आसा ताजे निमित्त कशें की एक रिएक्शन येता आधी भौतिक ताप करेक्ट सो आय विल मूव अहेड इन द प्रेजेंटेशन आनी आमी हाजी खातीर सोल्युशन्स फायंड आउट करता ती सो तुमगेले लेखार टेम्पररी सोल्युशन्स कशें नाशे पुरो आमी पुरा जन आमगेले लेखार सोल्युशन येता जाल्यार तसं सोल्युशन परमनंट येना सो तुमगेले एग्जाम्पल्सान तूं आतां आमी हे प्रॉब्लेम डिस्कस केले पळय ताजे सोल्युशन आसा जाल्यार टेम्पररी सोल्युशन आमी कसं करता ते तुमगेले मनांत कसं विचार येता की कसं की आमगे लायफान तूं कसं एक प्रॉब्लेम आयल्यार आमी ताका सॉल्व करचे ट्राय करतात न्हू जाल्यार ते सोल्युशन ಸ್ವಲ್ಪ वेळ नंतर भरना ते आपास कसं प्रॉब्लेम जाता सो आतां आमी हे 7 प्रॉब्लेम्स डिस्कस केलेले जन्म मृत्यू जरा व्याधी
आणि आधी भौतिक आध्यात्मिक हाची कितें आमी कशें की ट्राय करता ती जाल्यार ताचें सॉल्व जायना, परमनंटली सॉल्व जायना, टेम्पररी सॉल्व जाता. वय मंजू हांणी सांगिल्लें आसा मास्क एंड सॅनिटायज, करेक्ट. टेम्पररी करच्या पुरो जाल्यार नियमीत रुपार करका. मास्क घाल्यार आता आमी कोरोना व्हायरसाचें एग्जाम्पल घेवया तर कोविडाचें, की मास्क घाल्यार ते टेम्पररी सोल्युशनची, नियमित रुपार करल्यारची हाजें न्हय म्हणून. प्रशांत गुरवाणी यांनी सांगला की रिड्यूस एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर्स, टू बी कंटेंट विथ वॉट वी हॅव. म्हळ्यार कसं न्हय आसचें, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव्ह पीपल. आमी कसं न्हय रियालिटी आसता एक्सेप्ट करता म्हणून, तें एक सोल्युशन आसचें पुरो म्हणून. सो आमी मस्त सकट टेम्पररी सोल्युशन्स एक्सेप्ट करता ते कसं न्हय म्हणून आमी पळयलें. आतां हांव तुमकां संक्षिप्त रुपार सांगता की टेम्पररी सोल्युशन कसं न्हय म्हणून. आतां आमकां गोत्ता आसा की लास्ट कोणी स्पेशली मालगड जनान पळोवन अशें पुरो की लास्ट एक 10-15-20 वर्सां तूं टेक्नॉलॉजीचें मस्त सकट एकदम इम्पॉर्टन्स आयिल्लें आसता. फास्ट पुरो टेक्नॉलॉजी इम्पॉर्टंट जाला. टेलिफोन्स, कंप्युटर एक जाग्यार देखून आनीक जाग्यार वचचें, मेडिकल टेक्नॉलॉजी इम्पॉर्टंट जाला. जाल्यार ताचेन जन्म मृत्यू जरा व्याधीत सोल्युशन आयलां की ताचेन आदी भौतिक आध्यात्मिक मेंटल पीस शांती ताचे निमित्त टेक्नॉलॉजीन हेल्प जाला की खंडित ना. सो हे सोल्युशन मेळटा आमकां कशें की जाल्यार ते परमनंट ना, तें आमी एक पॉयंट व्हरचें आसा. सेकंड म्हळ्यार एक पंत आमी आमगे मन आमकां येयलें कशें की ट्राय करता ती, आनी ते ट्राय केले निमित्त आमकां एक पंत दिसता की कशें की समज जालें म्हणून स्वल्प काळान कळटा की तें वर्कआउट जायनी म्हणून. आणि आता एक पंत मस्त सकट मोटिवेशनल स्पीकर्स तें एक सांगची म्हळ्यार पॉझिटिव्ह आयकुचें जाल्यार तें इन डेप्थ आसना, वैरी सांगता ती की पॉझिटिव्ह थिंकिंग आसूं का. आमकां आयकल सुद्दां आमकां स्वल्प एक मूड चांग जाता वय की पॉझिटिव्ह आसूं का, तें इम्पॉर्टंट. जाल्यार भगवद्गीता आमकां आनीक डीपर व्हरता. आमकां पुरा मूल कारण कश्ट खंय येता, कसल्या कश्ट आसा, हे कश्टाचें निवारण आमी कशें करूं येता, आमगेल खातीर वय शांती, दुसऱ्यां खातीर वय बरें आमी कशें करूं येता, हें भगवद्गीता नॉलेज दिता. हें सुपरफिशियल मोटिवेशनल स्पीकर्सान सांगल्या म्हणटा न्ही, भगवद्गीताचें नॉलेज म्हळ्यार इन डेप्थ आसा, आमगेलें आत्मा ज्ञान तें. सो हें आमी एक प्रकारान एक संक्षिप्त रुपार पळयता की आमी सोल्युशन हाडू ट्राय करतात प्रॉब्लेमांतू, जाल्यार ट्राय केल्यार वय ते टेम्पररी आसता आनी ते प्रॉब्लेम आपास रिपीट जाता. आनी आमी हातूंत हें पळयता की आमी सोल्युशन सोदिता आसता ती, आर वी लुकिंग एट इट इन द रायट प्लेस. म्हळ्यार आतां एक आसना पुस्तक आशिल्ले कडेन पुस्तकालय म्हणचे काय मस्त कसं विंगड कसं रुग्णालय म्हळ्यार हॉस्पिटल विंगड आलय म्हणल्यार पळय पुरा भोर नाशिल्लें, मस्त पुस्तक येईल पुस्तकालय. तशी देवान भगवद्गीतेन सांगिल्लें आसा ह्या संवसाराक दुःखालय म्हूण देवान हें केलेलें आसा. दुःखालय म्हळ्यार देवान सर्टिफिकेट केलेलें. सो आमी सरप्रायज जावचें ना. आतां आमी हॉस्पिटलाक गेल्यार आमकां आश्चर्य जाता, हो हांगाय सौखी नातील मनुष्य आसा, हाकाय रोग आसा, हांकाय रोग आसा. हॉस्पिटल आयली म्हळ्यार पुरा कडेन रोग आशिल्ली जन आसतली न्हय. तशी देवान सांगिल्लें आसा हें संवसार दुःखालय म्हूण. म्हळ्यार आमी हें पुरो कश्ट दुःख पळयता ती ताचें आश्चर्य जावचें ना. हाजें एक पर्पज आसा, तो उद्देश कसो न्हय म्हूण आमी मुखार वयले सेशन्सांतू हगूर पळोवया. आनी वय मंजू हांणी सांगिल्लें आसा गुगल बाबा म्हणून एक कॉमेंट केलेलें आसा. वय आमी पुराय सोल्युशन्स गुगलार ट्राय करता ती जाल्यार पुरा सोल्युशन्स आमकां गुगलांत मेळना. आनी एक पंत गुगलान पूण रॉंग सोल्युशन वय जाता. सो आर वी लुकिंग फॉर द रायट थिंग इन द रॉंग प्लेस. म्हळ्यार आमकां आनंद जावका वय जाल्यार आमकां आनंद आमी खंयचे विशयांत पळयतात पळय तांतूं आमकां टेम्पररी मेळटा, मुखार सून मेळचे साध्य की ना म्हणून सांगिल्लें आसा. सकाळची शास्त्रांत सांगिल्लें आसा की मस्त 2-3 एग्जाम्पल आसा की तो मृगारी आसता पळय कसं की एक आवाज करता काय ताजे निमित्त हिरण आसता पळय डियर तो अट्रॅक्ट जाता काय. सो सावंडा निमित्त अट्रॅक्ट जावन ताका धरता म्हणून सांगिल्लें आसा. कुरंग मातंग पतंग मीन म्हणून एक श्लोक आसा शास्त्रांतू.
तशींची मासोळी अस पळय ताका कोण मासोळी धरतलो फिशरमॅन कसंकी लांबयत उदकांत ते धोरू येता तो म्हळ्यार तो तागेले टेस्टा निमित्त कसंकी घेता तशींची आमगेली इंद्रियांतू आमी कसंकी इंद्रिय सुख प्राप्त करचे एक मनुष्य जन्मान ट्राय करता ती जाल्यार ताजे निमित्त आमी सिरकून पडटा ती आमी मस्त सकट एग्जाम्पल्स पळोवं येता होडो लिडर्स आसा ती होडो बिझनेस पीपल आसा ती कोणाले चांग आसा दुड्ड आसा पुराच तांगेल्याक जाल्यार कसंकी एक तांगेलें समय एक जजमेंट करून येतिल्लें कसंकी एक रॉंग डिसिजन घेतिल्लें और कसंकी एक रॉंग एक्शन घेतिल्ले निमित्त सिरकून पडटात तांणी म्हळ्यार ही पुरा जन आमी नॅचरल आमी आनंद जावका म्हणून आमी नॅचरली ट्राय करता ती जाल्यार ही रॉंग जाग्यार ट्राय केले निमित्त आमी सिरकून पडटा ती आनी आमकां गीत शिकयता ती की आमी खंय हे आनंद प्राप्त करूं येता आनी शाश्वत जावन आशिल्ले आनंद प्राप्त जावचे साध्य आसवे ह्या पुरा प्रश्न आमी मुखार पळोवया आनी आमी लास्ट सेक्शनान तेव्हा आयचे की परमनंट सोल्युशन साध्य आसवे खंडीत अशी तुम्ही मस्त जनान चॅट बॉक्स ऑलरेडी टाईप केलेलं असं की भाई श्रद्धा लीलावती माई सांगितलं श्रद्धा सबुरी आपण प्रभू सांगितलं असं की महामंत्र जाप कर का मी म्हणून सो मस्त जनान तुम्ही सांगितलं असं की भाई आनंदाचे एक खंडित एक पॉसिबल असं आणि एक लास्ट स्टोरी सांगून आयची सेशन आम्ही कंक्लूड करूया की एक मनुष्य असं की की तागेला अन्नाले मस्त दुड्ड आसा जाल्यार तो खंयकी होडगून वता सांचेरडू तो सांचेरडू होडगून गेलेले तेन्ना पुरा जन ताका पळलो न्हू कशें की खावचें हाड दिता ती ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ तांकां पाप दिसता तांगेले वयरी कशें की ताका पिवचें हाड दिता तागेले रातचें अरेंजमेंट करता ती तसं पूण अरेंजमेंट करता आसा ती जाल्यार ते चायल्डा खातीर पुरा पशी बेस्ट सोल्युशन कसं ना ते चायल्डा खातीर पुरा पशी बेस्ट सोल्युशन आसतलें की ते चायल्डाक तागेले अन्ना उठकान इटकोवन दिवचें तागेले अन्ना उठकान इटकोवन दिल्यार ते पुरा कसन कसन आमी पळयता आशिल्लें पळय खावचें दिवचें तागेले खातीर चांग खेळणी हाड दिवचें तागेले खातीर चांग करून राबची वेवस्था करचें ते पुरा तागेले आन करून दितलो जाल्यार आमी ताका तागेले अन्ना उठकान इटकोवन दिवका तशींच हें भगवत गीता ज्ञान म्हळ्यार आमी समजून घेतल्यार आमगेले भितर आशिल्लें तें आत्म आनी आमगेले परमात्मा देवालो आमगेले कसं कनेक्शन आसा म्हूण ती क्लॅरिटी येता आमगेले मनांत आणि ते क्लॅरिटी मनांत आयले सिता ते कनेक्शन आमी पळयले सिता ती आमगेले जिवनाचे एवरी मिनिट एवरी आवर आमी शाश्वत जावन आमगेले जिवनाचे म्हणटात पळय क्षण क्षण आमगेले देवाल आशिल्लें ते कसं कनेक्शन आसा म्हूण ते उडगास वरचें आमी सूर केल्यार पळय आमकां खंडीत हें पुरो आमगेले मस्त सगळे प्रॉब्लेम्स आसात पळय मेंटल पीस आनी कसं की एक दुखा कारण हातूंत खंडीत आमकां हाजेर तुकून पार जावच तसलें बरें जावच तसलें खंडीत आमकां देवाल आशिर्वाद मेळटा तसलें खंडीत कनेक्शन जावचें साध्य आसा सो हें आयचें इंट्रोडक्टरी सेशन आशिल्लें हें फाउंडेशनल म्हणून सांगता की हांव क्विकली रिकॅप करता 2 मिनिट भितर आमी स्टार्ट करतना सेशन आमी पळयलेलें की आमकां जिवनांत कसन जावका तुमी पुरा जनान आन्सर केल्लें की मेन आमी खंयच्याय विशयांत आमकां जिवनांत खुशी जावका आनंद जावका परिवाराक आमगेले खातीर समाजा खातीर देशा खातीर आमी चांग करून जीवन करता तशें आनंद जावका म्हणून आमी पळयलें आनी आमी कशें करतात म्हणून आमी तें केळ्ळें आनी केळ्या सालीच पळयलें की रिती रिवाज मस्त आसा जाल्यार ताची मागशी आशिल्लो तो सिद्धांत आमकां कळनासल्यार पळय आमी करची बंद करतात ती आनी आमगेले मुखा वयल वचची पीड आसा पळय तांणी बंद करतात ती कसं की तांणी क्वेश्चन करतात न्हू आनी आमकां आन्सर दिवचें जायनासल्यार तांकां लेखतलीं की हांव अंधविश्वासू म्हणून ताकाचें गिता ज्ञान जावचें इम्पॉर्टंट आसा मुखार आमी पळयलेलें की आमगेले मनुष्य जावन जीवन आनी प्राणीचें कसं डिफरन्स आसा मस्त सकट वस्तू कॉमन आसा जाल्यार आमी ते चेतना विवेक बुद्धी शक्ती यूज करून हें आत्मा ज्ञान प्राप्त करून देवाल ओटू कशी तें कनेक्शन इस्टॅब्लिश करचें गुह्यतमम भगवत गीतान देवान सांगचें आसा राज्य विद्या राज्य गुह्य म्हणून एकदम सिक्रेट के म्हळ्यार कसं की आमकां देवालें सोमेलें मालगड्यान भक्तालें आशिर्वादान कसं की हें मेळचे विशय आमगेले कसं की पूर्व जन्मात सुकृती आसचें पुरो की आमकां असल समाजान तूं असल जन्म मेळ्ळलो आसा की आमकां हें ज्ञान प्राप्त जावचें तसलें प्राप्त जावचें न्ही ताचो उपयोग करचो तसलें आमकां सुकृती आसता म्हूण सांगीत आनी आमी लास्टार पळयलें की मनशांनी आनी प्राण्यांत डिफरन्स कसं आसा कसं रियल प्रॉब्लेम्स आसा 7 प्रॉब्लेम जन्म मृत्यू जरा व्याधी आध्यात्मिक आदि भौतिक आनी आदि दैविक सो आमी ह्या प्रकारार आमी पळयलेलें आसा आनी ताका टेम्पररी सोल्युशन्स आमी मस्त ट्राय करतात ती जाल्यार परमनंट सोल्युशन ना
परमनंट सोल्युशन आसा केन्ना आमी देवा लोट कनेक्ट जाता ती आनी देवा लोट कनेक्ट जावची कसं नाही आत्म म्हळ्यार कसं नाही कष्ट म्हळ्यार कसं नाही मुखावेल सेशनान तू आमी डिटेलान तू वचा सो हांव सेशन हांगा एंड करता कसं उलयलेल्यान तू कसं चूक जावन आसल्यार तुमी क्षमापण करता कसं की होड स्वाम्यान गुरून भक्तान बरयलेलें हांव सिंपली रिपीट करता आसा तुमकां कसं लायक जालें जाल्यार तांतूची